Sorvesporacia mana, Sontosane Gidgaita. Sorvesporacia mana, Nove Gidrotsun Gaia. Amche Katirotsuria, Tare Korunda Koina. Sorvesporacia mana, Sontosane Gidgaita. Sorvesporacia mana, Sontosane Gidgaita. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसूं. आज किरीत भाशेन आमी मागतले हांव सोंपलेल्या जुवां वाज आनी वाज फामिल्यांच्या सुपून गेल्या सगळ्या ओतम्या पासत किरीत भाशेन सासणाचो विसव दिवन सर्गींचे सूख फावो केल्या प्रमाण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज शेन कारवालो आपल्या लेस्टर शेन कारवालो आपल्या जल्माचो दीस समरमता ताचे खातीर मागुया. देवान ताका बरे भलायकेन सांबाळून राखूं म्हूण ताची पासत मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा लुइसा डायस, पेंटा मानुएल वाज, दाबोली कार्मेलीन कुलासो आनी आल्तो दाबोली फाउस्टिना रेवेलो ह्या आमच्या भावा भयणाची सायबीण मायेचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. बाबार्थाची ड्युटी आज हे गोराबे पेटयता. आल्तो शिकाली कुस्तोदियो डिकोस्ता आनी फामील आनी दाबोली फ्रांसिस्को वाज आनी फामील हांचेरूय देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भावार्थ आनी धीर रावप ह्यो दोन वस्तू आमकां जिवितांत गरजेच्यो. फेथ एंड पर्सिवियरन्स. आमी जायते पावटी बाबा भयणीनो भावार्थ दवरता बट वी डू नॉट पर्सिवियर. देव आमचें मन पळयता. दर दिसाक आमी अदीक आमच्या भावार्थान घट रावंक आनी भावार्थान मागलेलें आमकां मेळटा म्हूण अदीक आनी अदीक त्याच देवा लागीं आमी खऱ्या आमच्या मनान काळजांतान मागूंक आमकां कृपा आनी बोड दर दिसाक आनी आयच्या दिसा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची तूक धरून उलो मारून देवाचे काकलुतीक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पोचयता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सांगता मनाची तोंडां सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो पोटोड अपराध. हे पासत पागेव सदां सांबाळ मागले सगळ्या दुतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. रातुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोसनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी. रोखड्या रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकाक दाखोवंक देवान ताका ती केली. आपल्या दुतांक धाडून देवान ती जुवांवाक आपल्या सेवकाक कळीत केले. हो आपणें देखला तितलेंय सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हें बाकीत वाचता
आनी जीं कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. आसियेंतल्यान 7 पवित्र सोबेक जुवांवाच्यो चिटी, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या सिंहासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां. सर्वेस्पोर म्हाका अशें म्हणटालो तें हांवें आयकलें. एफेसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नोखेत्रां दवरून आसा आनी 7 भांगाराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेशो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो बार घेतलाय आनी कितले तिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणो. खोटो मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणां. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावून आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्याय आनी ते फटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग कोत्तालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण कोत्तां. तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं कोत्तालोय तशें कर. देवाचें उतर हें जबाब. जैत वतात तांकां जिविताचे झाडाचें खावूंक दितलो. जबाब. जैत वतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जैत वतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात तांचीं पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब. जैत वतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. जैत वतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावूंक दितलो. उद्गार. Soy सर्वेस्पराक Soy सर्वेस्पराक Soy सर्वेस्पराक Soy सर्वेस्पराक सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy सर्वेस्पराक Soy सर्वेस्पराक Soy सर्वेस्पराक Soy सर्वेस्पराक सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेसू जेरिकिया लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेसू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेसू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर. आनी फुडें वेताली ताणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाड केली. पूण अदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर. जेसू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेसून ताका सांगलें,
नव्या नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तूस करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांन देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणां तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयण, आयच्या दिसाक आमी बार्तिमेउस ह्या भिकाऱ्याची खबर आयकता. भिकारीच न्हय आसलो तो कुड्डो आसलो आनी धर्म आपलो बरे तरेन तो पाळटालो. पूण ताका काकलूत करूंक, ताची सेवा करूंक कोण नासलो. आनी त्या वेळार जेजू हो प्रवादी, जेजू हो दुसऱ्यांक बरो करपी, जेजू जो मसियस म्हूण थोड्यांनी परगटलेलो, तो त्या वाटेन वेतालो. आनी जेजू थंय वेता, नाजरेतकार जेजू थंय वेता तें ताणें आयकलें आनी व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोबाड मारली, जेजू नाजरेताच्या पुता ओ दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. लोक ताका बोबाड करूंक ना, उगी राव. कित्याक बाबा भयणीनो, थंय संवय आसली जुदेवाचे प्रमाणे की एक जो गुरुजी आसलो तो आपल्या शिसां बरोबर सदांच वेतालो आनी वाटेर वेता आसतना तो शिकोवण दीत वेतालो. आनी अशी शिकोवण जेजू दीत वेता आसतना कुड्डो बोबाड करता, म्हजी काकूत कर. ताका जाय आसलें की जेजू जो सगल्यांक बरो करता, आपल्याकूय बरो केल्लो. आनी ताचो ताळो, ताची बोबाड येद्दी व्हडली जाली की जेजूच्या कानार पडली. जेजून ताका पळयलो, कोश्टवता तो. जेजून पळयलो, आपल्याक उलो मारता तो. जेजून ताची काकलूत केली आनी ताका ताणें आपयलो आनी ताणें ताका विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? बाबा लोक तोटाकलो, कित्याक इतली थंय लूट आसली की कशे तरेन तो घडये जेजू आयकूंक पावलो काय, कशे तरेन जेजू हे सगळे बोबाडीन ताकाच ताणें लक्ष दिलें काय, हें लोकांच्या मनान आसलें. पूण जेजू आपले सरभोंवती कितें घडटा ताचेर चतूर आसलो. हेका लागून ह्या कुड्ड्याक ताणें आपयलो आनी म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आनी त्या कुड्ड्यान म्हणलें, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर ही शिकोर. भावार्थ आपलो ताणें गोट दवरलो जेजूचेर. भावार्थूच न्हय पूण धीर रावलो. ही वॉज पर्सिवियरींग इन हीज फेथ. आनी तो जाणा आसलो की सोमी आपल्याक बरो करतलो. तो जाणा आसलो हो सोमी आपल्याक परतून नदर दितलो. कसली नदर? भावार्थाची नदर. बेश्टीच आपल्याक दिश्टी पडटा 4 दिसांची ह्या कुड्डेपणाची नदर आपल्याची काड अशें म्हणूंक ना ताणें. आपल्याक भितर तान नितळ कर. सायबा, म्हज्या जिवितान जितलें कुड्डेपण आसा, म्हज्या जिवितान जितलें सायबा हांव देवाक सोत मानना वो पातो करता, तितलें म्हाका धुवन काड. बाबू न्हू, हें ताच्या जिवितान दिश्टी पडटा. जशें जेजून ताका बरो केलो, तो थंयसरलो त्या 10 कोडकारां भाशेन 9 कोडकारां भाशेन वचूंक ना, धांवून घरा वचूंक ना. ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. जो कोण भावार्थान आनी कोण आपूण गोठ भावार्थ धरून धीर रावता, तो मनीस खरेंच देवाक विस्वाशी रावता. आनी हे बार्तिमेउस ह्या कुड्ड्यान आपल्या जिवितान केलें. उदीक आपलो भावार्थ थिरावंक ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. जेजूचो पाटलाव करून ताची सेवा करूंक ताचे फाटल्यान गेलो. हेचे दिसाक तुका आनी म्हाका एक बरी देख. आमच्या जिवितान देव जाय तें बरें करता. आमच्या जिवितान देव आमकां उदीक घट रावंक जाय तो आदार दिता. कितले फावटी काय ह्या देवाक विस्वाशी आमी रावता. कितले फावटी ह्या देवाच्या फाटल्यान आमी वचून आमचो भावार्थ उदीक खोल करूंक आमी उपाय घेता. आमकांच विचार करुया. करिना जाल्यार थोडे उपाय आमी घेवया आनी देव दिता ती वाट चलून उदीक सर्गीच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक पुरते जावंक वावरुया. गाळून घेवया.
C24, page number 38, C24. मातेचे भागार करू शोकताय तूं एकाच सुत्रान माती दुलाशेची भागार कर पवित्र ज्ञान तोया बाबा मोती मला जीविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान दयाळ बाबा मोठीपणा किरकोळातल्या जीविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान. मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूच तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां सर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचोरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नाम येता तांकां सोय उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें मोशा उगडासा कुरात. बाबार्थाचो गूड पोरगो टुया तुझ्या कुर्सानी पोनोची बंधना वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची कास
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आनी सिमा आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनव शिवणपणाचो बरमस्तो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांसूर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणण्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटान ते आमकां निवार दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशा नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म तांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा शिलीच्या शेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका
हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. बाबाचे दोळे आमकां तूं दिश येसू तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय येसू बाबाचे उबी रावया, प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारावयलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी विसावा पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नगार रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून निसर्गांत वयलें शुभ वर्तमानाचो तो दिरादी पुरगोटना आसलो. ताचेर लेखीचे बाबाची दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार दिलाय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागीपणान
फुडें व्हरूंक आमची पावलां उंचवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्तुतीन संवसाराक परमात्सो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां दवर. आमेन. गायन घेऊया F3 पेज नंबर 86. F3. देवाक जाय देवाक सोदमानता भावार्था सोदा सोद मानता भावार्थो दायज देणे क्रिस्ताचे संसारांत दवरले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार भावार्थांकां एक व्हड भांडार. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो मोठो बादशाह. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो मोठो बादशाह.